आमची सरकाराकडे मागणी आसा की जी लायटीची बिलां वाडोवपाचें सरकारान जे डिसिजन घेतला आणि पॉवर टॅरिफ जो ₹3.5 पर युनिट वाडोवपाचें जे डिसिजन घेतला ते इमिजिएटली गोवा सरकारान फाटल्यान घेवचें, कित्याक लोकांचेर ऑलरेडी भरपूर म्हारगायेचो भार आसा आणि तातूंत आनी हें एडिशन करूं नाका, कित्याक जर सरकाराक दिसता की लोकांची लायटीची बिलां वाडोवन तिजोरी सरकाराची भरतले म्हणून आनी जर सरकार लुकसाणीन आसा जाल्यार सरकारान वेस्टफूल एक्सपेंडिचर आनी स्कॅमां करपाचें बंद करचें, कमिशनां घेवपाचें बंद करचें, सरकाराच्या मंत्र्यांनी ऑफिशियल गाडयो लाखांनी रुपयाच्यो घेवपाच्यो बंद करच्यो आणि ज्यो सरकारी फॅसिलिटी घेता त्यो पयलीं सरकाराच्या मिनिस्टरांनी सगळ्यो सोडच्यो आणि मागीरूच लोकांचेर हो म्हारगायेचो भार घालचो। आमी हे गजालीचो निशेध करता आणि आमी हे हातूंत मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता की हे डिसिजन इमिजिएटली फाटल्यान घेवचें आणि जो मिसमॅनेजमेंट पॉवर डिपार्टमेंटान जो सगळो चल्ला आणि ताजे खातीर जर हें जाता, लोकांचेर भर घालपाक सोदता जाल्यार ही सामकी अत्यंत चुकीची गजाल। फाटल्या दिसांनी आमी पळयला की पॉवर मिनिस्टराच्या मतदारसंघानूच लायटीची चोरी करतालो कोण तरी, कोणाचेरूच एक्शन घेवंक ना। जे कायदेशीर बिलां फारीक करता तांचेर हो भर कित्याक, आनी जे लोक चोरी करता लायटीची तांचेर कांय एक्शन घेनासतना जर हो भर लोकांचेर घालता जाल्यार ही चुकीची गजाल। सरकारान इमिजिएटली ही पॉवर टॅरिफ जे डिसिजन आसा वाडोवपाचें ते फाटल्यान घेवचें। इलेक्शन सोंपले आणि गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत एकदा सामान्य मनशाच्या बोल्सान हात घालून तांचे पैसे कशे कलेक्ट करप हाचे फाटल्यान लागले। गोंयकारांक आमकां सांगन दिसता की आनीक थोड्या दिसा भितर जी इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस आसा तातूंत अबाउट 3.5% रायज जातली, म्हणजे जे तुम्ही आता बिल भरता ताजेर आनी 3.5% प्रायस रायज जातली। तुमकां एक सांगन दिसता ही प्रायस रायज गरजेची ना, जरी 24 वरां लायट दिवपाक सरकार जबाबदार आसा तरी 24 वरां गोंयांत लायट येना। लायटीन प्रॉब्लेम आसा, लायटीच्या हातूंत करप्शन आसा। आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता अंडरग्राउंड केबलिंग जे घाला तातूंत जे फॉल्टी केबल घाला ते सरकारान कशे चोरी करून घाल्या, ते कशे फॉल्टी आसा, ते वापराविना कशे पडून आसा हे दाखयल्ले। हे अशे खर्च करच्या पेक्षा, खर्च करून लोकांचे पैसे वाटोवच्या पेक्षा आज ते खर्च करून ते खर्च म्हाका दिसता आज सामान्य मनशाच्या बोल्सांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार काडूंक सोदता। इन एडिशन टू दीस आमी केन्नाच बिल पळयला आसत जाल्यार तुमकां हांव एक बिल घेवन बसलो लायटीचें, तातूंत तुमकां ओव्हर एंड अबाव युअर इलेक्ट्रिसिटी चार्जीस जे भारतीय जनता पार्टी तुमच्या बोल्सांतल्यान बाकीचे कसले पैसे काडटात ते तुमकां दाखयता। एक म्हणल्यार एक फिक्स चार्जीस आसता, एनर्जी चार्जीस जे तुमचे लायटीचे बिल आसता, फ्युअल अँड पॉवर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट म्हणून, विच इज नियरली 10% ऑफ युअर बिलिंग। हे नॉर्मली तुमच्या बिलिंगांतल्यान चार्ज जाता। मागीर इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी म्हणून अबाउट 3% ते 4% एडिशनली चार्ज जाता। पब्लिक लायटिंग ड्युटी म्हणून तुमचे जर बिल एक 1% किंवा ताचे अराउंड आसपासचे चार्ज जाता। इन एडिशन टू द एनर्जी चार्जीस हे सगळे एडिशनल चार्जीस सरकार तुमच्या बोल्सांतल्यान काडटा। हे म्हाका दिसता सामान्य नागरिकाक खबर नासता। अशें आसतना आज लायटीचे बिल वाडोवपाचो प्रयत्न सरकार करता, हातल्यान सरकार खंयच्या लेवलाक पावपाक शकता आफ्टर इलेक्शन्स हे दिसून आयला। आम आदमी पार्टी पक्षातर्फे आमी मागता की इलेक्ट्रिसिटी जे चार्जीस एक्स्ट्रा चार्जीस घेतात ते तरी बंद करचे आणि ही जी लायट वाडोवपाचो जो प्रयत्न चल्ला, लायटीचो चार्जीस वाडोवपाचो जो प्रयत्न चल्ला तो फाटी घेवचो आणि जे सरकारा भितर करप्शन करून जे अंडरग्राउंड केबलिंग घाला, जे जम्पिंग केबल्स घाल्या, जे टोटली वेस्टफूल जाल्या, ताचोय ऑडिट सरकारान लोकांफुडें दवरचो आणि कशे तरेन कोट्यांनी लोकांचे पैसे जे इलेक्ट्रिसिटी चार्जीसांतल्यान घेतल्या, जे एडिशनल चार्जीस विच इज नियरली अबाउट 10% to 15% सरकार लोकांच्या बोल्सांतल्यान काडून घेता, ताजोय हिशोब सरकारान दिवचो आणि ही लायटीची जी चार्जीस वाडोवपाची आसा ती रिजेक्ट करून ते लायटीचे चार्जीस आसा तशेंच दवरून हे एडिशनल चार्जीसय बंद करचे।